कुडचडेच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अकाउंट होल्डरांक लाखांनी रुपयांची टोपी घातिल्ल्या तन्वी आड आनीक 5 जाणांनी फटवणुकीच्या कागाळी नोंद केल्यात। आता तन्वी आड नोंद जाल्ल्या कागाळींचो आंकडो वाडून 24चेर पावला, जाल्यार तिचे आड 4 गुन्यांवूय नोंद आसात। सेंट्रल बँकेचे कुडचडे शाखेत 8 लाखांचो फ्रॉड जाल्ल्याची कागाळ कुडचडेच्या स्टीव्हसन फर्नांडिसान केल्या। सद्याक तन्वी आनी तिचो साथीदार बँक मॅनेजर आनंद जाधव दोगांय पुलीस बंदखणीत आसात। सोमारा तांकां दोगांकूय केपेंच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात हाजीर करतले। जो कुडचड्यार जो इशू जाता तो म्हळ्यार थेफ्ट आनी फ्रॉड जो सेंट्रल बँकेक घडलेलो आसा आनी खंय तरी हेजे बद्दल कंप्लेनी कुडचडे पुलीस स्टेशनाक चालूच आसा। आतां पर्यंत टोटल 24 एप्लिकेशन येयल्ली आसा, तशेंच 4 FIR तेंचे अगेन्स्ट जाल्या। जे जो मॅनेजर आसा आनंद जाधव आणि तन्वी वस त्यांचे अगेन्स्ट अराउंड 24 एप्लिकेशन, तशी 4 FIR। आणि हे खंय तरी काल ज्या दीस एक आनीक व्हडले अफरादफरी जे 8 लाखाचो आसा तो स्टीव्हसन फर्नांडीस म्हणटा सावंतवाडा काकोडा, तेणे बी आपल्या 8 लाखाचो फ्रॉड जाला सेंट्रल बँके अशें म्हणून केपेंक कुडचडे पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केल्ली आसा। आता ह्या प्रकरणात 2 फावटी तांकां रिमांडार व्हेल्ले आसा। परत फाल्यां मंडेक सोमाराक परत केपें कोर्टाक तांकां प्रोड्यूस करतले। आता पळोवपाक जाय कोर्ट कितें डिसिजन घेता ह्या प्रकरणा बद्दल। हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।